सर्वेश्वरा मोशे तारुक मोशे देवा आणि मोशे सुमिया हांव तुका नमस्कार करता। मोशा जिवितांतले दुख कुश पीडा संताप टेंशन भिरांत आखंड सगळे तुका भेटयता आनी तुजे मुखार सासगी पडून तुका नमान करता। सगळ्या तुझ्या उपकारा खातीर तुवें दाखयल्ल्या मोगा खातीर तुवें राखल्या आनी सांबाळल्या खातीर दुरसाक नवें जिवीत तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आर्गां। Hallelujah, 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 hallelujah. Sumiyan kella tarona Sumiyan kella tarona dinvasta Novin jividyu maka vaduita Novin jividyu maka vaduita Dekun kalis moshi santosan burda Dekun kalis moji santosan burda Sumiyan dille sovas kai din basta Sumiyan dille sovas kai din basta Nove jividyu maka vaduita Nove jividyu maka vaduita Dekun kalis moji santosan burda Dekun kalis moji santosan burda Sumiyan kella bore ponak din basta Sumiyan kella bore ponak din basta Nove jividyu maka vaduita Nove jividyu maka vaduita Dekun kalis moji santosan burda Dekun kalis moji santosan burda Hallelujah, 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 hallelujah.
सुखा देवंच देवा दुनिया च दुनिया हाल 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 हालेलुया 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 महिमा तुकार का तरंगति नरसिंहति पुरुषंगति आदोगतंगति कर्नाटकति रेवडार करीब सिंधुरे कालसंगति राजगति दुनियाकार गंटावन सगळे भाव बहिणा के बड़ा कुशान संपले निराशी पणा संपले कुबरा संपले बिरांदायले कपरांदायले बुडची असले शतानी पुरुषांनी घराने वाव केले सुमियन दिल्या पवित्रात्म्या दिन बसता सुमियन दिल्या पवित्रात्म्या दिन बसता नवेची विद्युत माका वाढविता नवेची विद्युत माका वाढविता देखून कालीस मोजे संतोषान बोलता देखून कालीस मोजे संतोषान बोलता देवा तुका आर्गा तुका वखणी आमच्या जिवितांत तूं आसा देखून आनी आमी सोद मनशां तुजे बरोबर ही वाट चलता हांव देखून वेळ देवाक कारगां दिवया देवाक दिन वसूया तो सगळोच बरो ताचो मोग मीत मेन नासलो ताची काकलूस शिमेन नासली पातकें सवें घातकें सवें सांडलोलें सवें निर्शेल्लें सवें गोडशेवंतें सवें
કે તે વોડું કાઢીશ તચી. ઉભી રહો યાર. Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Dukkhata itu Sukh deta itu Taran korta Sakta Chitu Dukkhata itu Sukh deta itu Taran korta Sakta Chitu Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Nalin pollar yetay tavun Tujhe gurbesum adar divun Nalin pollar yetay tavun Tujhe gurbesum adar divun Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Tane Chinadar Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Ida pe samjeve ritu kata Bolai kiam kan novyan dita Ida pe samjeve bolai ki novyan dita Esvidam chikata novyanam ka bolai ki dita Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Naman Naman Covid Atman Amkam Bortat Jivit Amche Nove Kota Covid Atman Amkam Bortat Jivit Amche Nove
जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय नमन नमन क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय नमन नमन क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय नमन नमन वर्णन क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय नमन नमन एक पावटी क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय नमन नमन 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 हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 पवनो सगळ्यांक जिवीत चड लागता सगळ्यांक जिवीत जड लागता कोणागेर असो गेल्लो हांव प्रेयर करूंक म्हूण आनी मागीर कोण तूं रायली आनी म्हणूंक लागली फादर जोडपाकूय संदी ना जेवपाकूय संदी ना आनी जियेपाकूय बी संदी सगळ्या आडेन जिवीत सारकें जड फादर कसले दीस म्हूण आमचेर आयले फादर केन्ना आमी असले दीस चिंतलेले काय ते भयणीक म्हणलें इतिहास सांगता हेज्यान वर्स दीस संवसारान येवन गेले ते आमचेर आयले ते व्हडले दीस न्हय व्हडले दीस न्हय हेज्यान वर्स्ट बाबा न्हू एक जालें वर्स दीस आयले पूण देव आमचे बरोबर आसा दुसरी वस हे चिंतनाच्या भारार रावन जिवीत चड जाता ताका लागून जायते जाणांक म्हणटा हांव देवाशी याद देवाशी याद देवाचे येवंक वाटो सगळ्यो बंद आहात देवाशी येवपाक सगळ्यो वाटो बंद आहात पूण वाटो बंद आसली वाट कितें करची पडटा उक्ती करची पडटा हालेलुया 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 पावणो तीन भाशेन मनशाचें जिवीत जड जाता कितले भाशेन तीन भासांनी मनशाची जिवीत चड जाता थोड्यांक आमकां खबर ना जिवीत चड जाला म्हूण पूण लोक वयतात गाडी कितें करतात
लोक वयतात दुखोलतात पूण गाडी मुखार मुखार वचना. पयले भाशेन जिवीत जोड जावपाक ते म्हळ्यार कुडी वाटेन. कुडी वाटेन कूड सगळी विसो घेवंक रावता. एका बायलेन म्हाका फोन केला म्हणून लागले, फादर 5 दीस जाले म्हाका झेम पडना, सारकी झेम पडना. आनी फादर मागणें कर म्हणजे म्हाका झेम पडची म्हूण. म्हणलें येस मागणें करुया. मागणें केल्या उपरांत तिका सांगलें, तूं दिसाचें काम कर. दिसाचें कितें कर, कांयच काम नासलें हांडे तरी धुय, झाडांक इल्लें उदक तरी घाल, भाट आसलें भाटांतल्यान एक 2 रावंड मारून यो, मातशें कूड कितें जावं न्ही, हालो न्ही, मातशें झाड जावं न्ही तूं, मागीर तुका शेम पडटली. मागणें केलें म्हूण जालें ना. आनी मागीर ती गेली आनी लागली पयली फावटी दोंगूर चडली. दोंगरार गेली आनी दोंगरार देंवली. आनी वाटांक पयलें कितें आहा ते काजू आहाय त्यो. आनी म्हणलें सोकलाक हें नाका, बरें झाड जालें म्हळ्यार पुरो जालें. बरी चिवली, बरी न्हांवली आनी बरी न्हिदली. म्हळ्यार सुस्त झेम पडली. थोड्यांक ते जिवीत ते कांय काम करूंक सोदिना देखून झेम पडना. थोडीं सगळो वगत काम आनी काम आनी काम आनी न्हिदोंक वेळ ना. तेन्ना तुजी कूड हुस्कूत जाता. तुका रेस्ट जर फावो तें मेळ्ळें ना, तुजी कूड कितें जाता, हुस्कूत जाता. चडूय न्हिदलें हुस्कूत आनी ना न्हिदलें बी कूड तुजी हालेलुया 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 हालेलुया. थोड्यांचें काम आनी केन्नाच काबार जायचें नात. जायतो लोक म्हाका सांगता, फादर हांव न्हू तुमचे रेतीराक येवंक सोदतां, पूण आतां न्हू बाबा 10वीक आहा, ताची एग्जामी जाले उपरांत हांव रेतीरा येतली. बरें बाय, ताची एग्जाम जाली म्हणटरी तुवें एग्जाम कर, ताची एग्जाम जावनी आनी तुजी एग्जाम जाले उपरांत तूं मागीर यो. आगो एग्जाम जाली मुगो काबार. ना ना आतां बाय 10थाक पळा. बायेची एग्जाम जाले उपरांत ना ना बाबाचो कुमन्यो आहा, ना घोरकार येवपाचो आहा, कोण हें आहा आनी तें आहा तें आहा. भावनू, कुडीकूय बी रेस्ट जाय. तुकून केन्ना खंय टुराक बी वचप आनी सदां त्यो आंड्यो त्योच आंड्यो दडय बडय. केन्ना भायर सरूंक जाय, केन्ना भायर सरूंक जाय. सदां तेंच वारें बऱ्याक पडना. केन्ना दुसऱ्या गांवचें दुसरे कडेन वचूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी तुवें बरें रेस्ट घेतलें, कूड सगळी जाग्याक पडटा. थोडी रेस्ट घेयनात आनी थोडी चड घेतात. दुसरी भावनो, जायते फावटी मनशाचें मन जाग्याक ना. मन जाग्याक ना. आमचे नायट स्कुलाक येता तांकां सांगता हांव, हे मनान हे तुमच्या ब्रेनान कितें तर घालतली जाल्यार तितून इल्लो जागो करूंक जाय म्हूण शिकपाक. इल्लो कितें करूं जावो, जागो करूंक जावो. हे सगळ्या मनान हितून सगळो संवसार कितें जालो कडेन आहा, भरलेलो आहा. टेंशन आहा, दूख आहा, पिडा आसा, सगळो भार भरलेलो आहा. आनी ताका लागून
हे मनाक कितें ना शांती ना हे मनाक तर शांती मेळ्ळी हां आतां तूं कितें सांगता तें सांग हांव आयकतां आतां तूं कितें सांगता तें सांग हांव ना जाल्यार हे मनान कांय वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तिसरे भाशेन मनशाची कूड तर थोंड जाली मन तर थोंड जालें तिसरें थोंड जावंक जाय मनशाचो कितें आत्मो मनशाचो आत्मो थोंड जावंक जाय वो आत्मो उत्साहभर जाता ह्या आत्म्याक शांती ना ह्या आत्म्याक जर शांती ना तो आत्मो सगळें हालयता आनी दुलयता घरान तर घरकार बरो मेळ्ळो बायल आनी भुरगीं बरीं आसतात घरकार तो बेबदो लट्टर फट्टर घर सगळें हालून घराची बुन्याद लिकून कितें करता ते सोऱ्याची नेटार तेणेंच बांदलेलें घर तें घर आनी न्हू तेजी बुन्याचे फातर लेगून उखलूंक लागतलो कितें माल जालें इल्लें कोप माल जालें म्हणून हो मनशाचो आत्मो बी थोंड आनी शांत आसूंक जाय मनशाचो आत्मो थोंड आनी शांत आसूंक जाय केन्ना हो मनशाचो आत्मो उत्साहभर जाता कित्या वरवीं पातकाक लागून मनशाचो आत्मो कितें जाता उत्साहभर जाता सारको ह्या आत्म्याक कितें ना शांती ना म्हणून हो आत्मो पातकाक लागून आमचें गिल्ट फिलींग आसा ताका लागून उत्साहभर जाता ह्या आत्म्याक शांती दिवपाक कितें करूंक जाय कोयसांव वेरी गूड मस्यान बरें कुमसार करूंक जाय आत्म्याक शांती दिवपाक कितें करूंक जाय कुमसार करूंक जाय आनी कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं देव आमची पातकां बक्षिता देव आमची बक्षिता म्हणया कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं देव आमची पातकां बक्षिता कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं देव आमची पातकां बक्षिता पूण जाय जाणां कुमसार जावपाक वेळ ना न्हिदोंक वेळ ना आयकलें खंय भायर सरपाक वेळ ना देवाशी येवपाक वेळ ना तशें पातक करपाक वेळ आहा पूण पातकांतली नितळ जावपाक वेळ ना हालेलुया 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 कोणाचो राग हाडपाक कोणाचें नाका जाल्लें चिंतपाक चड वेळ जाय नाका एक उतर एक घडणी धाकटी जाल्यार पुरो पूण दादलें नितळ जावपाक कुमसार जावपाक आमी वेळ दिना करूंक जाय म्हणटरी कुमसार जाता तेन्ना आमचो आत्मो नितळ जाता आमची कूड नितळ जाता न्हावल्या उपरांत आमची कूड नितळ जाता कुमसार जाल्या उपरांत आमचें मन आनी आमचो आत्मो काळीज नितळ जाता हालेलुया 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 Book of Isaiah chapter 1 verse 15 इसायास प्रवादीचें पुस्तक कितें रे एक बायबल घे उगदें कर पेज नंबर दाखयता कोण त्या पेज नंबर दाखयतलें फाटल्यान पेज नंबर 1290 1290 मेवला 1290
91. Verse 15. मेवला मायकाचे वाचतय. तुम्ही तुमच्या हात उबारता तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामता. कितली प्रार्थना तुम्ही केल्ली म्हणून हांव तुमकां कान दिवचो ना. आमी जाय ती प्रार्थना करता, पूण आमचे मन, आमचो आत्मो, आमची कूड कित्यान भरली आसा? हात कितें जाल्ले आसात? मेळे जाल्ले आसात. कितें जाल्ले आसात? मेळे जाल्यात, रोगतान भरल्यात. कित्यान भरल्यात? तुमचे हात रोगतान म्हणात, तुमचे हात रोगतान भरल्यात. मागीर कितें म्हणटा तो? न्हावून येयात, नितळ जायात. म्हजे दोळ्या मुखार वयले तुमचे खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात. न्याय नीत राखूं वावरात. जुलूम सुसल्यांक धीर दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. आनी मागीर तो म्हणटा, वर्स 18. उलोवंक पळयात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जरी पातकां तुमची लाल तांबडी तरी बर्फावरी जातल्यार तुमी नितळ डोवी. जरी ती विरंडी सारकी किरमी तांबडी तरी कापसावरी जातल्यार तुमी धोवी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे जिवीत, आमचे मन, आमचे कूड आनी आत्मो कितलोय पातकांनी आसूं, पूण देवा कडेन बऱ्यांतलें बरें उदक, सगळें दवें फूल कोत्तलें उदक, ताचें रगत आनी ताच्या हड्ड्यांतल्यान व्हांवलें तें रगत उदक आमकां नितळ करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी अशें आमच्या जिवितान घडटा, बरें कुमसार कोत्ता तेन्ना कितें मेळटा? वर्स 19. मायक. हांव सांगता तें आयकुचें. तुमकां कशी आसत जाल्यार ह्या देसांतले बरें बऱ्या वस्तू तुमी खावंक पावतल्या. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्या. कुडीक भलायकी मेळटली, मनाक शांती मेळटली आनी आत्मय बी समाधान जातलो. बरें कुमसार कूड नितळ करता. बरें कुमसार मनाक शांती हाडटा. बरें कुमसार तूं देवा बरोबर आनी दुसऱ्या बरोबर समाधानान जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी तुज्या आत्म्याक तूं सांगता शांत राव. आत्मा कितें जालो? शांत जालो. बुक ऑफ Psalm 116 verse 7, पेज नंबर 1031. 1031 कितें म्हणटा? verse 7. Psalm 116 verse 7. आत्म्या म्हज्या परतून शांत राव. तूं सगळो उत्साहभर जाल्लो,
मन सगळें घुस्पल्लें कूड सगळी हुस्कोच जाल्ली आतां ओतम्या म्हज्या कितें कर शांत जा ओतम्या म्हज्या परतून शांत राव ही शांती दिवपी देव हालेलुया 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 कित्याक शांत जा कित्याक सर्वेस्परान आपलें बरेंपण तुका दाखयलें सगळीं बरोबर कित्याक सर्वेस्परान तुका आपलें बरेंपण दाखयलें म्हज्या फाटल्यान कित्याक सर्वेस्परान तुका आपलें बरेंपण दाखयलें ओतम्या म्हज्या परतून शांत जा आमचे दोळे बंद करुया आनी आमचो हात आमच्या ओड्ड्यार दवरुया आनी म्हणया काळजा म्हज्या परतून शांत राव मना म्हज्या परतून शांत राव कुडी म्हजी परतून शांत जा कित्याक सर्वेस्परान तुका आपलें बरेंपण दाखयलें कित्याक सर्वेस्परान आपलें बरेंपण तुका दाखयलें कित्याक सर्वेस्परान तुका आपलें बरेंपण दाखयलें ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो ताणें म्हाका पिडेंतलो वाटायलो ताणें म्हाका पातकांतलो बक्षिलो ताणें म्हाका ताळणेंतलो निवारलो पुसून काडल्यान म्हजीं दुकां पुसून काडल्यान म्हजीं दुकां हालेलुया 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 भावनो देवाची याद मनाक शांती ना घरान शांती ना आत्म्यान शांती ना कोणाची याद देवाची याद जाय जाणा मनशां सगळ्या भोंवतात पूण देवाची येवपाक वाट मेळना तांकां वाट मेळना हांव सायबा पलतड वयता म्हाका सायबा हांव सायबा जेजूशी वयता म्हाका सायबा वाट दाखय हालेलुया 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 कोण हो आमचो भार घेवंक शकता आमच्या पातकांचो भार जेजू येता आमच्या पातकांचो भार आमी घेतलो आमकां कितें जाता जड लागता व्हरोंक घराचें चिंतूंक भुरग्यांचें चिंतूंक घरकाराचें खोटेपण चिंतूंक बायलेची वस्कोताय चिंतूंक जायना तूं चेपता तूं खाला आपटता देखून जेजू म्हणटा जी कोण व्हड वजेंच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी याद जी कोण व्हड वजेंच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी याद हांव तुमकां शांती समाधान
कोत्तलो जेजू आमी बारान पिडेन बिरातीन आकांतान चिपलोली सांडलोली तुजेशी दावी दावी येताव तुजेशी जेजू आमकां आमच्या प्रश्नाक आनी आमच्या कुटुंबाक समाधान दी. हे वेळार हे मागणें आमी सगळे आमच्या बारान चपलल्या निराशी जाल्ल्यांक कोवीड पिडेक सांपडलेल्यांक ब्रेन ट्युमर कॅन्सर डायबिटी सगळ्या दुयेंसाच्या भारा खाल चपलोल्यांक आमी तुजेशी हाडटा. हालेलुया 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 हालेलुया. भावंडो, जेजू आमचो सगळो भार आपणाची घेता. आमचो भार जेजू आपणाचेर घेता. मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 16 माथेवाचें शुभवर्तमान 8वो आविसूर वोडी 16. मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 16 माथेवाचें शुभवर्तमान 8वो आविसूर वोडी 16. पेज नंबर 1778. सांज जातोस दीस आसना न्हू सांज जातोस देंवचार बसवल्यांक जायते जाणांक कोणाशी हाडली कोणाची देंवचार बसला तें जिवीत बरें न्हू. केन्ना पयला तुमी देंवचार बसलो कोणाक पयला तांचो वागणूक पयल्या कोणाक ना. पूण देवाची येवजण जाली आसतली जायत जाणांक पळोवपाक आनी जेजूच्या नांवान जायत जाणांक सुटका दिवपाक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी एक बायलेक हाडली भुरग्यांनी हाडली दुरून बांदून हाडली आनी लागली आमची मामी काय बरी. पूण 1 म्हयनो जालो कांयच कोन्ना कांयच कोन्ना. 1 म्हयनो जाला आपुणूच येना न्हांवपाक वचना कांयच कोन्ना. फादर तिका कितें जाला उलयना. सगळ्या घराचो भार घेवपी कांयच कोन्ना. फकत ओगीच रावता आनी कितें म्हणून जाल्यार मोठे दोळ करून पळयता आनी भिरांसता. ती दोळ करून पळयता तेन्ना ही आमची मामी न्हू कोण म्हणटात भुरगीं. आनी मागीर हाडली हाडनाका आमचे प्रेयर रूमान दवरली आनी हांव थिंगा भितर सरनाका फूस सरपा भशेन आंगार येयली सारकी सरपा भशेन आंगार येयली भितर सरता थिंगा आसा. पूण देंवचार बसले मनशाचें जिवीत मागीर 1 आत्मा जालो 2 आत्मे जाले 3 आत्मे जाले 7 आत्म्यांनी तिका बांदून दवरलेली. म्हणटरी देंवचार तर बसलो जिवीत कितें झोड कितें लागता. आनी जळ लागलेले जायते जाणांचे देंवचार बसले तांकां कोणाशी हाडले वर्स 8:16 सांज जातोच ताचे सोशी म्हळ्यार कोणा सोशी जेजू सोशी. आयज जायत्या मनशाची आमचेर देंवचार बसला. कोणाची रागाचो देंवचार बसला. कसलो कोयसांव रागाचो.
थोड्याची देंवचार बसला गर्वाचो विश हांव हू हा उतरां आमी बरी भायर सरनात गर्वाचो. थोड्याची देंवचार बसला ते कोणाशी हाडूंक जाय बाराशी न्हू जेजूशी. थोड्याची देंवचार बसला देव बी खाय नाका हो संवसार म्हजो देव. थोड्याची देंवचार बसला पैसा फेको तमाशा देखो पयस उडय आनी मॅजीक आनी जादू पळय देव हे हा. तांकां सगळ्यांक कोणाशी हाडूंक जाय आमी देवाची. आनी फक्त देवूच आमकां सुटका दिवंक शकता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हणजे तांकां देंवचार बसवल्यांक जायते जाणां कोणाशी हाडली देवाशी हाडली जेजूशी हाडली. आनी जेजून कितें केलें तांकां कंटिन्यू मायक घे. ताणे एका उतरान बरी केली. ताणें एकाच उतरान देंवचार कितें केलें काडले काडले आनी देंवचाराक सांगलें गेट आउट गो. आनी देंवचार कितें जालें गेले गेले. तांकां रावपाक शक्ती ना. ना. कितलीं वर्सां तांचे बसवले आमी नको जायते जाणांचे ते वस. आनी त्या वेळार जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान ते देंवचार गेले. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. मागीर कंटिन्यू. काडले आनी सगळे वायटकारांक सगळ्या वायटकारांक बरी केली. कोणे बरी केली जेजू जेजून. बरी केली. जायते वायटकार आसात. थोड्यांक पिशी जावपाचे पावड्यार पावल्यात. चितून 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 कितें जावपाचे पावल्यात पिशी पिशी. फादर ते फोनाक हात लायल्यार म्हाका कोवीड जायना मू तेका कोवीड जाला हुंय. ताची उतरां म्हज्या कानार हांवें फोनाचेर घेतले जाल्यार तो वायरस म्हज्या कानांतल्यान म्हजे कुडीन वचना मू. कितें जालें हें कितें मोनाचे पिशेपण. असल्यांक कोणा सुशी हाडूंक जाय देवा सुशी. तांकां येवपाक वाट ना बाबड्यांक. तांकां बांदून दवरल्यात. कोणें बांदून दवरल्यात देंवचारान संवसारान ह्या पिडेन कितें करून दवरल्यात बांदून दवरल्यात. ती आपले वस्तूंनी केन्नाच देव मंदिरान केन्नाच येवची ना. उडगासुरात केन्नाच येवची नात. कित्याक तेंचे हात तांचे पांय ते पिडेन त्या रागान त्या देंवचारान तांकां कितें करून दवरल्यात तांकां उखोवपाक जाय. कोण उखलतलो प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी तांकां जेजूशी हाडूंक जाय. आमी तांकां जेजूशी हाडूंक जाय. म्हूण सगळ्या वायटाकारांक ताणें कितें केली कितें केली कितें आहा थिंगा सगळ्या वायटकारांक बरी केली. बेश्टी बरी जाली ना ती. ताणें कितें केलो आमचो कंडिशन वर्स 17 बोली क्यों आमी जेजूशी येता. जेजू हांव पातकी अशें म्हूण सांगता. आमचें पातक आमचें दूख आमी कोणाक भेटयता जेजूक भेटयता. जेजूक येता. जेजू हें म्हजें मन थाऱ्यार सगळें चिंतनाच्या भारार आसा. जेजू म्हजो भार हांव तुका भेटयता. जेजू म्हजे कुडीन हें रगत बरें चलना. हो स्वास बरो घेवंक जायना. देखून तुज्या रगतान म्हाका कितें कर
धुवन काड आनी अशें तूं म्हणटा तेन्ना देव आमकां आपल्या रोगतान धुवन काडटा. हालेलुया. दोनी हात उबारून हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी त्याच वेळार तुज्या आत्म्याक, तुज्या मनाक आनी तुजी कुडीक समाधान मेळटा. कितें मेळटा? समाधान. आनी तूं मागचे आदीं, हें देवाक भेटोवचे आदीं आयज हांव हें भेटोवंक वेता, आयज हांव हें देवाक दिवंक वेता. देव म्हजें मागणें, हें म्हजें दूख, हें म्हजें प्रश्न आपूण घेतलो आनी म्हाका सुटका दितलो. हो तुका भावाची गरज आसूंक जाय. कसली गरज? भावाची गरज. पावडे न्हू, थारण दिवपी एकटोच देव. लूक चॅप्टर 9 वर्स 19. लूक चॅप्टर 19 वर्स 9. लुकाची वर्तमान 19 वळी 9. जेसू जाकेवाच्या घरा गेलो. कोणाच्या घरा गेलो? जाकेवाचें घर सगळेंच कित्यान भरलेलें आसलें? पातकान भरलेलें आसलें, निराशीपणान भरलेलें आसलें, एकसूरपणान भरलेलें आसलें. जिवीत सगळें कितें जाल्लें? जड आनी जड आनी जड जाल्लें. कोणाचें? जाकेवाचें. आनी जेजू ताच्या घरान येता, ताच्या घरान वेता आनी कितें म्हणटा तें आयकात. लूक चॅप्टर 19 वर्स 9, पेज नंबर 1901. कितें म्हणलें? जेजून तांकां म्हटलें. जेजून जाकेवाक कितें म्हणलें तें आयकात. तो जेजू आयज तुका आनी म्हाका म्हणटा, तुज्या आनी म्हज्या घराब्याक म्हणटा. कितें म्हणटा? आयज ह्या घरांक तारण आयज ह्या घराक थारण आयलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज ह्या मनाक शांती आयली. हालेलुया, हालेलुया. आयज हे भावाचे, हे भयणीचे प्रश्न सुटावे जाले. हालेलुया, हालेलुया. आयज हे भयणीची वा भावाची ही पिडा बरी जाली. हालेलुया, हालेलुया. आयज हे भावाच्या जिवितान असले वचकोता एक देवाची शक्ती आनी बळ मेळ्ळें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक भावन भयणो, हो जाकेव जिवितान सांडलेलो. जाकेव जिवितान सांडलेलो. तूं आनी हांवूय बी जिवीत जियेत आसतना जिवितान कितें जाता? सांडटा. तूं आनी हांव जिविताची पावलां मारता आसतना दुखवता, आनी आमकां पेकोवपी, आमकां थारण हाडपी एकूच तो म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी कित्याक जेजू आमच्या घरांनी येता? बस कंटिन्यू कर. होय कित्याक? होय आब्रामाचो पूत. होय आब्रामाचो. मागीर आनी बट सगळीं बरोबर. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमिया जेजू, म्हज्या जेजू, हांव जिवितान सांडलां. जेजू म्हजो घोराबो जिवितान सांडला. जेजू म्हजीं भुरगीं ह्या संवसारान सांडल्यान. जेजू तांकां
ह्या वेळार हांव तुका भेटयता, कित्याक सांडलोल्यांक सोदूंक तूंच आयलाय म्हूण हांव स्वत मानता. जेजू म्हजें सूख दुखान सांडलां. जेजू म्हजें जिवीत ह्या संवसारान सांडलां. ह्या वेळार तूं सांडलोल्यांक सोदून हाडूंक आयलाय म्हूण स्वत मानून हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबणो, आतां आमकां एक दादलो मेळ्ळो, तो जिवितान सांडलो. ते दादल्याचें नांव कितें? चाकीव. जायते दादले सांडल्यात. दादले सांडल्यात आनी बायलो सांडोंक नात. सांडोनात, सांडले नात, सांडल्यात. दादल्यांक सोदूंक जेजू आयलो आनी बायलांक कोण सोदून काडटलो? जेजू सोदून काडटलो. बाबणो, एक बायल मेळटा, ती जिवितान सांडलोली. जॉन चॅप्टर 4. जुवांची शुभवर्तमान 4 हावेसूर वळी 1 हांगासान सुरू करुया. एक बायल जिवितान सांडलोली. एक बायल जिवितान सांडलोली. आनी जिवितान सांडप म्हणल्यार तुवें सगळे पातकां न्हय बी सांडप. एक सामारितान वस्तुरी जिवितान सांडलोली आनी ती सगळ्या दादल्यां बरोबर जियेताली. कोणा बरोबर जियेताली? पातकान दादल्यां बरोबर जियेताली. आनी हांगासर ती सांडली. पातक आमकां सांडयता. पातक आमकां सांडयता. Sin makes us confused. काळखान वाट कळना. 2 वाटो आहा जाल्यार सायन बोर्ड ना. 2 वाटो आहा जाल्यार काळखान वाट कळना. स्वताची वाट जाल्या पासून तूं कितें जाता? कन्फ्यूज जाता. पातक आमची सशी काळोख हाडटा. कितें हाडटा? काळोख हाडटा. ही बायलूय बी पातकान सांडली, काळोखान सांडली, सगळ्या दादल्या बरोबर कुडीचे मोजीर सांडली. आनी जेजू ही बायलेक सोदून काडटा. ही बायलेक जिवें उदक दिता. कितें म्हणटा? जिवें उदक दिता. आनी म्हणटा हें उदक पियेतली. जेजू क्रिस्ताच्या बोगाचें, बोगसण्याचें, कुरबेचें उदक पियेतली. तांकां केन्नाच तान लागची ना. तांचे भितर पेकोवणेच्यो, शांतीच्यो, कुरबेच्यो, बोगसण्याच्यो, मोगाच्यो, एकवटाच्यो, करुणायेच्यो, पेकोवणेच्यो जोरी व्हांवतल्यो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वर्स 14, 4:14. कितें म्हणटात जेजू ते बायलेक? पूण हांव दिन ते उदक पितीत तांकां कधीच तान लागची ना. तिका केन्नाच तान लागची ना. परतें जाल्यार तांच्या जिवितान, तांच्या घरान, तांच्या वावरान कितें जातलें? कंटिन्यू. हांव तांकां दिन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली. देवाची कुरबेची, शांतीची कितें जातली? जोर फुट्टली आनी वामत रावतली.
आनी जोर आमकां कितें कोत्तली आनी ती तांकां चांचणीक जिवीत दीत व्हांवतली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ही शांतीची जोर आमची कुडीन, ही शांतीची आनी पेकोवणीची जोर आमच्या मनान, ही समाधानाची जोर आमच्या ओतम्यान दी म्हूण ह्या वेळार ओगेपणान थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी मागुया. सुमी मोसो कुळी काहींच म्हाका उणेना. सुमी मोसो गुळी काहींच म्हाका उणेना. पवतन सुमी मोसो गुळी विश्वसन काहींच म्हाका उणेना. सुमी मोसो गुळी सगळी बिरान आनी आकांत ताका समर्पून काहींच म्हाका उणेना. पांचवो चोरो मेळटा तो सुमी म्हाका विसो दिता. शीतो न्हिदोल उदकांतू सुमी म्हाका आपूण व्हरता. सुमी मोसो सगळे व्हडल्यान काहींच म्हाका उणेना. सगळे आमचे दूख आनी कोश बिडांत आकांत ताका समर्पून सुमी मोसो गुळी काहींच म्हाका उणेना. मोशाची वाग नव्या सुमी सदांच गोठाय दिता. सारक्या आनी नीट वाटांनी सुमी म्हाका आपूण व्हरता. सुमी मोसो गुळी सुमी
म्हजो गोडी सगळ्या दोतोरां खातीर नर्सी खातीर पिडेवंतां खातीर कांयच म्हाका उणेना मनाची कुडीची आत्म्याची पिडा सोंसल्या खातीर सोमी म्हजो गोडी आख्खे पवित्र खातीर पावसाय कार्डिनल बिस्पा खातीर कांयच म्हाका उणेना आमच्या सरकारा खातीर कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोडी सोमी म्हजो गोडी कांय म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोडी कांय म्हाका उणेना दुनियाक सांगुया दुनिया तूं म्हज्या जिवितान म्हज्या घरान म्हज्या वावरान हे संवसारांत आसता पर्यंत आमकां कांयच उणें जायना आनी कांयच उणें जावचें ना सगळो आमचो विस्वास आनी भावार्थाची दवरून आख्या संवसाराक शांती धर्मा मदें शांती जे इलेक्शन जावचे आसात ती अदीक बरे भशेन जावं बरे उमेदवार गोंय सांबाळटले भारतीय राजघटनेन दिल्ले हक मनशाचे सांबाळटले दुसऱ्याचे खरे सेवेक लोप धरले न्ही आपली बोसां बोत्तले बरे मनीस पिसून काडून उजवाड आमकां दितोनी आनी सगळी आमची मागणी आनी गरजो दुनियांक मुखार दवरूं म्हणया आमचे बापा तुझें नांव पवित्र आसा तुजें रायज सामकें येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची सुगाल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन